कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. आमचे हो अन्याय जाता. आमकां कितें जे कॉन्ट्रॅक्टर जाता तांकां कितें 12 म्हयने कामां आसता अशें ना. केन्ना केन्ना कितें जाता थोडी कामां करतच आमचे पयशे फशिल्ले आसता. सो आमी ताजे उपरांत कामां करूंक शकना. सो तेन्ना त्या इंजिनियरांचे आमी कितें करपाचें आनी एकाच कामार समज आतां न्यू कोण कॉन्ट्रॅक्टर जाला आतां जो बी आसता ताका डायरेक्ट क्लास 2 मेळटा. जो डिप्लोमा आसता ताका डायरेक्ट क्लास 4 मेळटा. ओके, हेचे डायरेक्ट क्लास 3 मेळटा 4 मेळटा एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आसता. सो जेन्ना ताका डायरेक्ट क्लास मेळटा तो नवो आसता ताजे कडेन शक्य नासता पयशे घालपाक. कित्याक आमी तशी पयलीं कामां करून करून फुडें सरल्या. सो आमकां तें खबर आसा ग्रॅज्युएट लेवलाक कोणाच कडेन आमचे कडेन तेन्ना इतले पयशे घालपाक शक्य नासताले. बँकूय दितना तुका थोडे लोन दिता सुरवातीक. सो तेन्ना थोडे जेन्ना पयशे घेवन तो कामां करता तो 10 कामां करूंक शकना किंवा तो 2-3 कामां सुद्दां करूंक शकना. तो 1 काम 2 काम चडांत चड करूंक शकता. 2 कामां जर 15 लाखाची केली जाल्यार मनीस 4 म्हयन्यान सोंपोवंक शकता. कित्याक आतां तुमकां खबर आसतलें कन्स्ट्रक्शन लायनीन 15 लाख बी म्हणल्यार फकाणां जाता. 15 लाखाचें काम म्हणल्यार व्हडलें काम न्ही. सो 15 लाखाचें काम तुमचे 2-3 म्हयन्यान 2 कामां सोंपोवंक शकता. मागीर ताका पयशे रोखडे पडना. सो तो रावता त्या काळात त्या इंजिनियराक कितें करपाचें जांकां ताणें रिक्रूट केल्लें आसा किंवा एकूच कामाक म्हणून कोण जॉयन जातलो इंजिनियर तसोय जावपाचो ना. म्हणून हे जे सर्क्युलर आसा ते अन्यायकारक आसा. हे जे सर्क्युलर आसा ते हांव तुमकां कोणे आयडिया दिली आनी कितें चिंतून काडला ते. म्हणून तुमी सपोर्ट करता काय सपोर्ट करना हे त्या गजालींतल्यान म्हाका कळना. म्हणून हांव मागता हांव तुमच्या प्रसार माध्यमांतल्यानूय मागता सीएमा कडेन की ताणें हातूंत लक्ष घालचें. कित्याक आमी फाल्यां परवा पीसीक मेळपाचेच आसा आनी पीसी कडेन आमी हे मागणी करपाची आसा. दुसरो जो कायदो आमचेर अन्यायकारक आसा ते म्हणल्यार PWDन एक खूब वर्सां पयलीं आमी ते सातत्यान पीसी कडेन मागत आसा आनी आमी तांकां खुबदां सांगला ही गजाल. पूण ते म्हणटा ते आपल्या लेवलाक पडना ते गव्हर्मेंट लेवलाक पडटा. ताणें एक स्पेशल कंडिशन म्हणून घाला आनी तातूंत ताणें बरयल्लें आसा की पेमेंट वील बी डन एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स म्हणून. म्हणजे बिझनस एथिक्सानूच बसना. आनी तुमचे कडेन फंड्सूच नाल्यार तुमी कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशेच दिवचे ना असो ताजो अर्थ जाता. म्हणजे तो जो स्पेशल कंडिशनान घाला ते सुद्दां एक्चुअली लिगली सारकें न्ही. आमी खुबदां ते मागिल्ले आसा आनी तोय जो रूल आसा तो आमी कार्ड म्हणून मागिल्लो. आनी तिसरो जो आसा तो टेंडरान एक लिमीट आसता 20% बिलो. म्हणजे जेन्ना आमी काम घालता तेन्ना आमकां एक लिमीट घालून दवरिल्लें आसता. एक जर एक्स एमावंटाचें जर 1 लाखाचें काम आसा जाल्यार आमी 1 लाखाचें फक्त 5% वयर वचूंक मेळटा. म्हणजे 1,05,000 घालूंक मेळटा. पुणून बिलो जर आमी वचत जाल्यार फक्त 20% बिलो मारूंक मेळटा. म्हणजे आमकां 1 लाखाचें काम आसा जाल्यार आमी 80,000चें घालूंक शकता. 80,000च्याकून कमी आमी येवंक शकना. एक्चुअली खंयच्याच स्टेटीन आनी खंयच्याच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान असो रूल ना. हो रूल फक्त एकेच कडेन आसा तो म्हणल्यार PWD. गोंयांत सुद्दां बाकीच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी हो रूल ना. म्हणून खुबश्या जाग्यांनी आमी खुबदां मागिल्लें आसा की तो रूल काडा. ताजे खातीर आमची धडल जाता. मागीर तातूंत फेवरेटिझम चालू जाता. Don't take contractors for granted. कॉन्ट्रॅक्टांची फसवणूक टेन्शन हे खूब जाल्लें आसा. कॉन्ट्रॅक्टर आपलो पयसो मोडून लोन काडून ते भायलेचे भांगर घालून दवरून काम करता. एडवान्स कांय कोण दिना. कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे टायमार पडोंक जाय. आमकां कॉन्ट्रॅक्टर तुमी ग्रांटेड घेवं नाका. आतां कॉन्ट्रॅक्टर उठलेलो आसा. आमचें एसोसिएशन जागृत जाल्लें आसा. आमी उगी रावचे ना. आमी आतां डिसायड केला सीएमाक मेळपाचें. पीसीकूय मेळटले. आमचे कितें पॉयंट्स आहा ते हे करतले. ना जाल्यार आमचे फुडले जे हे आसा ते आमी मिटिंगी सीएमा कडेन पीसी कडेन मिटींग जावन आमी थरयतले. आमी इतके हातून गेले आमी टेंडर सुद्दां बॉयकॉट करपाचें ठरोवपाचें आसा. इतके फसवणूक कॉन्ट्रॅक्टरांची जी टेन्शनां कॉन्ट्रॅक्टरांक जी कॉन्ट्रॅक्टरांक जे त्रास जाता हो असो तकले वयल्यान गेल्लो आसा. PWD ज्युनियर इंजिनियर आसता
जो सायन्साचें काम आसता सायट वचप चॅक करप मेजरमेंट घेवप सगळें ताचें काम आसता. सो जेई जाता एई आसता असिस्टंट इंजिनियर एक्झिक्युटीव इंजिनियर मागीर सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर मागीर आनी चीफ इंजिनियर आनी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर. त्या भायर क्वॉलिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आसा मागीर रायट्स म्हणून डिपार्टमेंट आसा. हे सगळे डिपार्टमेंट क्वॉलिटी कंट्रोला खातीर आसता कळ्ळें. पूण हे सगळे आसतना जर तुमकां दिसता की क्वॉलिटी मेंटेन जायना कित्या खातीर तर इंजिनियर नासता तूं प्लस सुपरवायझर आसता PWDचो सुपरवायझर. मागीर त्या सुपरवायझराचें काम कितें तर ताणें ऑफिसांत बसपाचें. अरे सायटीर आसतात मरे सुपरवायझर तुमचे. सो इतले इंजिनियर आसा तांकां कितलो पेमेंट वता आसतलो फ्रॉम गव्हर्नमेंट एक्सचेकर. तुम्ही तांचें काम कितें तर तांकां क्लॅरिकल जॉब तर ते आर टेक्निकल पीपल. क्वॉलिटी कंट्रोल इज देअर हेडेक. तांचें काम ते क्वॉलिटी कंट्रोल इज देअर वर्क. कारण ते इंजिनियर न्ही. आतां इतली वर्सां म्हणजे PWD आतां कितें म्हणूंक सोदता की इतली वर्सां क्वॉलिटी मेंटेन करूंकच ना म्हणटा ते तेन्ना स्वता एक्सेप्ट करता ते. अरे इतली वर्सां कामां चल्ल्या मरे कॉन्ट्रॅक्टर करता. हे तुमचे इंजिनियर पळयतात न्ही कामां कितें चल्ल्या ती. आनी एज पर ते इंजिनियर इन्चार्ज सायटीचे आसता पळय ताजे इन्स्ट्रक्शनाचेर ती कामां जाता. ते येवन चॅक करता अजून मेरेन कितें बिल्डिंग्यो बांदिल्ल्यो पडल्यो. गोवा शेड्यूल ऑफ रेट्स जी आसा न्ही ताजी इतली रेट्स म्हणटा ती बाबत आसा ती खंयच्या जमान्यांतली रेट्स आसा. तुम्ही काढून जर पळयशात तुमकां दिसतलें कामां तरी कशी करता काय आमचो कॉन्ट्रॅक्टर. असो प्रॉब्लम इज नॉट क्वॉलिटी मेंटेनन्स आसता. इट्स नॉट विथ इंजिनियर रिक्रुट केल्यार जातलेशें न्ही. क्वॉलिटी कंट्रोल करता पयलीं GSR सारको करा. अरे एक जर मोबायल करपाक 10,000 रुपया लागता जर ह्या मोबायलाक मॅन्युफॅक्चरींग कॉस्ट जर 10,000 ओके तो तूं म्हणटा 5,000 कर. मागीर ताजें कितें तरी मातशें चलचें ना न्ही. म्हणून ती क्वॉलिटी मातशी जी वायट लागता ती ताज्या खातीर लागता कारण तुमची रेट कमी आसा. म्हणून ताज्या उपरांत ते आमचे लागूच आसता. कितें जालें की कॉन्ट्रॅक्टरांनी तरी घालप. हांव तुमकां स्पश्ट सांगता आफ्टर ऑल वी आर गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर. आमी थोड्या वेळांनी स्पश्ट उलोवंक शकना कळ्ळें. बाकीच्या सगळ्यांक खबर आसा कितें चलता तें. म्हणून लोक गाळी घालता कॉन्ट्रॅक्टरांक घालता. आमची परिस्थिती वेगळी आहा. आमकां हांगा कितें त्रास जाता ते आमकां खबर आसा. मागीर कितें जॉब हें सोडून आमी कितें करचें असो प्रश्न आसता. वी आर सो इंजिनियर आमकां तीच फील्ड आसा आनी खंय वतलें. एक्चुअली PWD क्लॉज कितें आहा की तुवें काम केलें 15 डेजा भितर तुजो पेमेंट जातलो. आतां जो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो ताणें सांगलें की MSAP नंतर न्यू क्लॉज काडला की खंयचोय काम ते प्रायवेट जावं गव्हर्नमेंट जावं कितें जावं विदिन 45 डेज ते करूंक जाय म्हणून. सो वी डेव्हलप गोवा. एक्चुअली लोकांक खबर ना तुमच्या माध्यमांतल्यान जावूं सोदता. जितली डेव्हलपमेंट कामां गोंयांत चलता ताका आमी कॉन्ट्रॅक्टर बॉल्सांतले पयशे घालता. लोनां काडून बँकेचे पयशे घालता भायल्यांचे भांगर घालून पयशे घालता. ती कामां आमी करता आनी मागीर आमी पयशे घालता आनी आमकां पयशे मेळटा. म्हणजे गव्हर्नमेंटाक खरें पळोवप आसत जाल्यार ही जी डेव्हलपमेंट जाल्या ती आमच्या पयशांनी चलिल्ली आसता. म्हणून आमकांच दुय्यम दर्जाची वागणूक सदांच दिवप चालू आसा.